जो कोण ऊंच तावन येता तो सकडा प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गी तावन येता तो सकडा प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोणूच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सतेवन म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात. जो कोण पुताक सतमनता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासनीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा.